नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। एअर इंडियाच्या मुंबई गोवा फ्लायटीक दाबोळे विमानतळार आपटले सवणे। मुंबई सावन आयिल्ली फ्लायट देंवताली दाबोळे। विमानाच्यो 6 ब्लेडी काबार, पॅसेंजर साल्वार। एसएन भोबेक आनीक कोतराद ना। गुजरातात पूल कोसळिल्ल्यान काळे यादीत घाल्ल्या भोबेचेर गोंय सरकाराचो निर्णय। भोबेची केल्ली कामां तपासतले। मांडवी जुवारी पूल भोबेकडे। रक्षा मंत्री पर्रीकार लागलो मेक इन गोवाच्या कामाक। दर्यांतली स्फोटकां सोदून फोडपी 8 झुजारी बोटींचो कोंत्राद गोवा शिपयार्डाक। यूपीए सरकारान कोरियन कंपनीकडेन केल्लो कोंत्राद रद्द। मगो गोविपा दोगांचे बीजेपीक सहकाराचे धोरण। दीपक म्हणटा सहकार खात्याक पुराय न्याय दिल्लो। परफॉर्मन्साचो प्रश्न ना। मिकीक मोठे खाते चलताले। आरडीएची कल्पना ना। काळ्या पैशांच्या व्यवहारात नाव आयिल्ली गोयची मिनेर राधा तिमलोची एन्फोर्समेंट खात्यात चौकशी सुरू। 2006 ते 12 मजगती कंपनीचे मीन निर्गत व्यवहाराची चौकशी। आणि मडगांव पालिका आता कोयर एकठांय करूंक घेतली फी। घरांतलो, दुकानावेलो आणि हॉटेलांतल्या कोयराक वेगवेगळी फी। कोयर उखलपाचे काम दितले आपमजत गटांक। खबरो विस्तारान। एअर इंडियाच्या मुंबई गोवा फ्लायटीक सकाळी दाबोळे विमानतळार सवणे आपटले। फ्लायट मुंबई सावन दाबोळे देंवताली। गोयच्या पॅसेंजरांक घेवन फ्लायट परत दिल्ली वचपाची आशिल्ली। नेमकी विमानतळार देंवतना ही घडणूक घडली। विमानाच्या पंख्याच्यो 6 ब्लेडी काबार जाल्यो। त्या शिवाय टायर घाशिल्ल्यान टायरांतल्यानूय धुंवर भायर सरलो। फ्लायटींतल्या कोणाकच दुखापत जाल्ल्याचो रिपोर्ट ना। प्रवाशांक दुसऱ्या फ्लायटीन दिल्ली धाडपाची व्यवस्था एअर इंडियान केली। अराउंड 750 है सर। 749 पे एयर इंडिया 866 जो फ्लाइट जाने वाला था, उसमें कुछ टायर बस्ट हुआ पहले इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था। बाद में पता चला वो टायर बस्ट का नहीं है, वो बर्ड हिट है। वो इन्फॉर्मेशन दिया था, वो बेल्ट्स 6 बेल्ट्स खराब हो गया। अभी एयरक्राफ्ट वापस आ गई थी एयरप्लेन पे, पैसेंजर को उतार दिया, दिल्ली में भेज दिया। अभी इंजीनियर्स लोग उसको रिपेयर करने के लगा हुआ है। जब वो रिपेयर हो जाएगा उसको वही एयरक्राफ्ट में भेजेंगे। वो नहीं हो तो दूसरा एयरपोर्ट मंगा के जो लोग यहाँ रुका है सबको वापस भेजेंगे। अबाउट टू टेक ऑफ आणि बर्ड हिट जालो। बर्ड हिट जाल्याबरोबर त्यांनी सामको ब्रेक मारलो आणि थारिल्ले फ्लायट थारिल्या उपरांत म्हणजे सारके लोक सगळे भियेले भितर। कितें जालें कांयच कळना, म्हणजे समोरच्यान येताले फ्लायट टेका पडले कांयच कळना। It was really terrible. About take off and it stuck one bird stuck engine and there was huge noise and pilot applied the brakes, emergency brakes, and it was halted on the air. एसएन भोबे अँड असोसिएट्साक आनीक कोंत्राद दिवपाचें ना म्हण गोंय सरकारान थारायला। मात आतां मेरेन दिल्ली कामां त्या कंपनीकडेन तशीच उरतली। भोबेन केल्ली कामां तिसऱ्या एजन्सी वरवीं तपासतले। तिसरो मांडवी पूल आनी जुवारीचें कामूय भोबेक दिल्ले। भोबेन डिझायन केल्लो एक ओव्हरब्रिज गुजरातात कोसळिल्ल्यान ही कंपनी गुजरातात ब्लॅकलिस्टात गेल्या। बाकीच्या राज्यांनी कंपनीच्या कामाची चौकशी सुरू जाल्या। एसएन भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कन्सल्टंटाक ह्या मुखार आनीक नवी कामां दिवपाचें ना अशें सरकारान थारायला। गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या हालींच जाल्ल्या बसकेन संचालक मंडळान हो निर्णय घेतलो। ते विशींची अधिसुचोवणी अजून काडूंक ना। एसएन भोबे अँड असोसिएट्सान प्लॅन केल्लो एक ओव्हरब्रिज गुजरातान पडिल्ल्यान महामंडळान हो निर्णय घेतला। गुजरातांतल्या सुरत शारान बांदकाम चालू आशिल्लो ओव्हरब्रिज पडिल्ल्यान सुरत पालिकेन एसएन भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कंपनी आड कागाळ केल्या। तांकां दिल्ले सगळे प्रकल्प रद्द केल्यात आनी ह्या मुखार तांकां नवे प्रकल्प दिवपाचे ना अशें थारायला। एसएन भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक अटक करपा खातीर सुरत पुलिसांनी वॉरंट काडला अशी माहिती सुत्रांनी दिली। हेर सुवातींनी भोबेक दिल्ल्या प्रकल्पांचो अभ्यास चल्ला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। रक्षा मंत्री पर्रीकार मेक इन गोवा प्लानाच्या कामाक लागला। दर्यांतली स्फोटकां सोदून फोडपी खासा 8 झुजारी MCMB बोटींचो कोंत्राद वास्कोच्या गोवा शिपयार्डाक दिवपाचें थारला। टेंडर रोखडेच येतले।
UPA सरकारान दक्षिण कोरियन कंपनीकडेन केल्लो कोत्रात रद्द करून मेक इन इंडिया प्लानाखाला 8 MCMVचो कोत्रात गोवा शिपयार्डाक मेळटलो. पर्रीकारान शुक्रारा गोवा शिपयार्डात वचून पळोवणी केल्ली. GSLाक डिफेन्स ऑर्डरी दिवपाचे तो थंय उलयल्लो. सोमारा ताणें तिनूय रक्षा दळांच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. रक्षा मंत्री म्हूण ताबो घेतल्या उपरांत मनोहर पर्रीकार सगळ्यान पयलीं वास्कोक गोवा शिपयार्डान गेलो. गोवा शिपयार्ड हे गोंयचो एकमेव भौशीक रक्षा उत्पादन उद्देग. पळोवणी करतना पर्रीकारान GSLच्या कामाची तोखणाय केली. बाकीचे शिपयार्डा परस गोवा शिपयार्डाची गस्ती आनी झुजांच्यो बोटी बांदपाची तांक बरी आसा म्हणपाचें सर्टिफिकेट पर्रीकारान GSLाक दिलें. गोवा शिपयार्ड जरी ल्हान असलें तरी बाकीच्या अन्य डिफेन्स शिपयार्डा पेक्षा गोवा शिपयार्डा कडेन टेक्निकल कॅपेबिलिटी खूब सुबेज आसा. UPA सरकाराच्या काळान मायन काउंटर मेजर वेसल म्हणल्यार MCMVचो कोंत्रात थारायतना मदीं एजंट घुसपल्ले म्हूण हो वेव्हार बंद वडोवचो पडलो. UPAच्या कार्यकाळान 2011 MCMVची डील दक्षिण कोरियाच्या कंगनम कंपनीकडेन केल्ली. वर्स 2005 सावन ही प्रक्रिया चलताली. वेव्हारान एजंट आनी दलालीचो मुद्दो आयिल्ल्यान निमणे नवे सरकारान वेव्हार रद्द करपाचें थारायलां. अनेक डिफेन्स डील वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या घेऱ्यान अडकलेल्या अशें लक्षांत आयलें आनी ही बेगींतल्या बेगीन मेकळी करून घेवपाची गरज आसा. कारण ती घेतली ना जाल्यार आर्मीची कॅपेबिलिटीचेर परिणाम जावंक शकता. रक्षा मंत्री पर्रीकार आयतारा सांजे परत दिल्ली पावलो. MCMVचे वेव्हाराची फायल रक्षा मंत्रालया मेरेन पावल्या. शुक्रारा तो GSLान गेल्लो. थंय ताणें GSLांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केल्ली. नव्या RFP प्रमाण 8 MCMV गोवा शिपयार्डान बांदतले. दक्षिण कोरियाचे कंपनीकडेन पयलीं केल्लो MCMVचो कोंत्रात रद्द करपाच्या निर्णयाचेर फुडल्या कांय दिसांत शिक्को बसतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला मेक इन इंडिया खाला संरक्षण वेव्हारांतूय देशी उद्देगांक प्राधान्य दिवपाचे पर्रीकारान हे पयलींच स्पश्ट केलां. मेक इन इंडिया ह्या कॉन्सेप्टा सकयल गोवा शिपयार्ड ऑर्डर बूक भरपूर भरचो ही म्हजी मोख आसतली, ही म्हजें एक टार्गेट आसतलें. तांची कॅपेबिलिटी जी आसा तातूंत भितर एक 8 मायनीच्यो आसत, मायन्स काडणारी बोटी आसत. बंदरां येरादारी खातीर सुरक्षीत दवरपा खातीर MCMV ह्यो खाशेल्यो बोटी जाय पडटात. ह्यो बोटी दुस्मानांनी उदकांतले येरादारी चॅनलांत सोडिल्लीं स्फोटकां सोदून काडून ती ना करतात. गोवा शिपयार्डा कडेन हो MCMV वेव्हार जाल्यार गोंयच्या एखाद्या उद्देगा कडेन पर्रीकाराचे कारकिर्दीन रक्षा मंत्रालयाची ही पयली व्हडली डील आसतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काळ्या पैशांच्या वेव्हारात नाव आयिल्ली गोंयची मिनेर राधा तिंबलोची एन्फोर्समेंट खात्यान चौकशी सुरू केल्या. समन्स दिल्ल्या प्रमाण मंगळारा सकाळी ती एन्फोर्समेंटाच्या टीमी मुखार चौकशी खातीर पावली. राधा तिंबलोच्या कंपनीचे 2006 ते 12 मजगती वेव्हारांची खातें चौकशी करता. अंडर इनवॉयस करून जापानाक मीन निर्गत केल्ल्या प्रकरणाचोय तपास चल्ला म्हूण सुत्रां सांगतात. हालींच केंद्र सरकारान काळ्या पैशांची एक यादी सुप्रीम कोर्टात दिल्ली. तातूंत राधा तिंबलोचें नाव आयिल्लें. घेऊया एक विराम.